आयज सगळे आमचे हांगासर गांवांतले रायबंदचे सगळे लोक हांगासर जमलेले आसा, कारण आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हांगासर खणप रस्त्याचे चालू जातले आनी सेवेज ट्रिटमेंट सेवेज आमचे हें घालपाचें आसा पळय लायनी, तेज्या खातीर सगळे आतां हें खणप चालू आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आनी विठोबाचें देवूळ आसा थंयच्यान स्टार्ट जावन हे क्रायम ब्रांच पर्यंत खणप सुरू जातले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आनी आमकां डेट दिला की 30 ऑक्टोबर पर्यंत हें काम चालू उरतलें. सो आमची आतां सगळ्या गांवांतल्या लोकांची एक मागणी आसली की आमकां एक मिटींग घेवची स्मार्ट सिटीच्या ऑफिशियल्सांनी आनी तितूंतल्यान आमकां सांगचें की एग्जॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो, कित्याक गांवांतल्या खंयच्याच लोकांक अजून पर्यंत कोणें कन्वे करूंक ना की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा, तेजी डेडलायन कितें आसतली, फेज वायज जातलो जाल्यार तो कसो जातलो. सो लोकांच्याय मनान भंय आसा की जे पणजे बीन जाला तशेंच हांगासर समज सारकें जावंक ना जाल्यार मागीर तो सगळोच प्रॉब्लेम जातलो. फाल्यां मागीर एमर्जन्सी ज्यो आमच्यो सर्विसीस आसा, समज फाल्यां कितें जालें हांगासर जाल्यार एमर्जन्सी सिच्युएशनान मागीर गाडयो कश्यो हांगासल्यान भायर काडच्यो, पणजे बीन वयपाक जाल्यार कशें वयचें. सो हो एक गांवांतल्या लोकांच्या मनान एक भंय आसा आनी तेज्या खातीर आमची मागणी आसा की एक मिटींग घेवची आनी ती मिटिंगेची डेट कितें आसा ती एक फुडल्या आयतारा सुद्दां दवरल्यार एक लोकांक कन्विनियंट जातलें. आनी त्या मिटिंगेन सगळ्यांनी सांगचें की तेंच्यांनी सांगचें की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा तो. जशें आमच्या कलिगान सांगलें तुमकां की न्यूजार आयकल्या सगळ्यांनी की अमक्या दिसा हांगासर काम चालू जातलें. आमी आयकल्या त्या अनुसार सुवेज पायपलायन कितें घालपाची आसा, रस्ते बंद जातले. सुवेज पायपलायन म्हणटकूच हांगासर रस्ते फोडप जातले. आतां रस्ते फोडप जातले बरें आसा, गांवच्या लोकांक कोणाकूच खबर ना हो प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली कसो कितें जातले ते, तुमी स्टेप बाय स्टेप कितें करतले ते. आतां आमच्या सगळ्यांच्या गांवकारांचे वरी कितें आसा की बाबा रस्ते फोडटा बरें आसा, वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी डेव्हलपमेंट. आमकां खबर आसूंक जाय की बाबा तुमी काम करतले कशें करतले, खंयच्या पद्दतीन करतले. आमी सगळ्याक पयला, पणजे पयला, तालिगांव पयला, रस्ते फोडून काबार केल्ले आसा, लोकांक त्रास जाता आसा. डेडलायन दिल्ली आसा. आतां गोवोरमेंटाचे सदांच अशें की डेडलायन दिता पण डेडलायनीचें काम काबार जायना केन्ना. वी गांवच्या लोकांक सगळ्यांक कळोंक जाय की बाबा तुमी कशें काम करतले. वी डिमांड स्मार्ट सिटीचो कोण आसा तो कोण आमकां अग्रीड लागता तेंचे कडेन मागता इतलेंच की गांवच्या लोकांक सांगचें की बाबा मिटींग घेवन आमी असो प्रोजेक्ट करता, अशेंच आमचें काम आसतलें, अशें काम जातलें, ह्या पद्दतीन काम जातलें. हीच आमची डिमांड आसा. कित्याक फाल्यां तुमी फोडून गेले आमी हांगा त्रास करपाक आमकां नाका. तुमी फोडले गेले आमकां आतां कितें आसा रिसंटली आतां भुरग्यांची एग्जामी चालू जावपाची आसा. सो आतां कशें जातलें, आतां लास्ट टायम न्यूजाचेर येयलें की बाबा 7 तारखेसून ऑक्टोबर सुद्दां 30 तारीख सुद्दां बंद जातलो. आतां बंद जातलो म्हणटकूच आतां सॅटर्डे कितें जाली 2-3 बशी कदंबा येवना ज्यो स्कुलाक वयपाच्यो त्यो. आतां भुरगीं हांगासर उरलीं, आमकां आमच्यो गाडयो घेवन आमकां पावच्यो पडल्यो. आतां नेक्स्ट टायम आतां तुमी काम चालू करतले, आतां भुरग्यांची एग्जामी चालू जातल्यो. सो वी नीड समथींग प्लॅन आसूंक जाय की बाबा कन्विनियंट जावपाक सगळ्या लोकांक की बाबा अशें अशें आसतलें म्हणून. सो वी डिमांडेड की आमकां येवन कोणी सांगचें की बाबा आमचो असो असो प्लॅन आसा, असो असो करतलें म्हणून. जो पर्यंत तुमी कांय सांगिना तो पर्यंत आमी काम चालू करपाक दिवचें ना हांगासर, आमी रस्ते फोडपाक दिवचे ना. वी रिक्वेस्ट दो ऑथॉरिटी. कित्याक कोणाक विचारल्यार आतां कॉर्पोरेट असो सांगलें, कॉर्पोरेट हांगासर म्हणाले बिजी आसा. ओके फायन. आतां तिकाय खबर ना की बाबा काम कितें आसा तें आमकां सांगूंक पडटा. कोणूय सांगून आमकां गांवच्या हांगासर कोणाकूय विचार बाबा तुका खबर आसा रे कितें फोडलें म्हणटा काय कितें जातलें, कोणाक खबर ना कितें जातलें. हांगसर लोकल आसा रिप्रेझेंट तेका कितें खबर आसा, कोणाकूच खबर ना तरी हांगासर गांवच्या लोकांक कोणाकूच खबर ना. आतां कावन्सिलर सुद्दां पळय ताका आतां 11 तारखेर भुरग्यांची एग्जाम आहे. 11 ते 18 तारीख पर्यंत एग्जामी आहे भुरग्यांच्यो. ते आवडी येयले चवथी कडेन तेन्नाय सांगलें आमी आतां चवथ आसा, आमचो म्हणल्यार गणपती आसता, तो गणपती आमकां व्हरोंक मेळचो आनी लोकांक हाडूंक मेळचो ना तुमी बंद करीत जाल्यार. मागीर तेंच्यानी गेल्ले ते आतां परत येयले, आतां परत एग्जामी आहा. आतां स्मार्ट सिटीचें म्हणटा ते आतां 2 वर्सां जाल्यार गाडी लोळयता आमची वयली 2 वर्सां स्मार्ट सिटी कांयच काम करिना. आतां हे रोड तर फोडी जाल्यार दवरले जाल्यार कितें करतले ते 2-3 म्हयने तरी उरतले रोड. आनी नोव्हेंबरान एक्सप्रेशन आमचे सेंट फ्रांसिसान नोविनाक स्टार्ट हय नोव्हेंबर 27 तितले गाडयो वयता ते कितें जातलें हांव नको हे फोडून दवरीत जाले. आतां गाडीत पळय 2 वर्सां जाल्यार गाडयेचें तेंच्यांनी काम कांय करिना. 2 वर्सांनी हे आतां फोडून दवरल्यार कितले म्हयने दवरतले हांगा ते काडून कांयच करचे ना ते. हांव जाय की तेंचे कडेन कितें प्लॅन आसा बट आमकां खबर ना. सो हांव डिमांड करता फक्त आमकां एक्सप्लेन करचें, मिटींग घेवन सांगचें बाबा तेंचो असो असो प्लॅन आसा.
देन वी आर फायन. कित्याक आमी स्पेशल मागूंक सोदता की आमच्या सायडीच्यान दिवार फेरीच्या ऑपोजीट एक रस्तो गेला तो तेंच्यांनी काम केल्लो. म्हाका दिसता थंय 2 दिसांनी एकटो कोण पडत आहा. तुमी जाल्यार थंय वचून चॅक करूंक शकता कितके तेबूत जाले ते कोण फोन ना कोण कोणाक कॉन्टॅक्ट कोणाक कळना आमकां. ती जी ऑर्डर येयली पळय न्ही तितून मेन्शन केलें मॅजिस्ट्रेशन की लोकल्सांक तो सर्वीस रोड कितें दाखोवचो म्हणून हय. तशें तुमकां दाखयल्लें आसा काय ना काय ना काय ना आमकां तशें एक सायड दवरी जाल्यार आमकां टेन्शन ना. सो तुमकां कामाक प्रॉब्लेम ना फक्त तुमकां एक्सप्लेन करचें बाबा कशें काम आसता तें. आणि आमी सजेशनां केन्ना दिवपाक शकता जेन्ना मिटींग घेता पळय तेन्ना आमी आमचे गांवांतले लोक सजेशन दिवंक शकता. आतां कितें आमकां काय प्लॅटफॉर्मूच ना जे सगळे वांगडा येवन कितें तरी आमी आमचें सजेशन दिवपाक शकता अशें आमकां प्लॅटफॉर्मूच ना. फाल्यां जाता कितें हांगा खणून दवरता सगळे जाण मानाय थंयसर खणटा मानायक विचारल्यार मानायक काय खबर आसना. सो एक कॉर्डिनेटर आसपाक जाय स्मार्ट सिटीच्या भितर आनी आमच्या गांवांतल्या लोकां मदीं जेका आमी केन्नाय कॉल करून विचारपाक शकता की एक्झॅक्टली कितें चल्लां आनी केन्ना आमचो हे कंप्लीट जातलो प्रोजेक्ट. त्या शिवाय म्हाका दिसता एक ट्रान्सपरन्सी जाय जी अवेरनस जाय लोकां मदीं ती येवचीच ना. आनी स्पेशल हांव रिक्वेस्ट करता की ऑटोमॅटीक वचून 25 हेका आमची भुरग्यांची फाल्यांच्यान एग्जामी आहा 15 तारखेच्यान त्या ती तिंका हे जावंक प्रॉब्लेम जावंक जायना इतकें. स्मार्ट सिटी एक्झॅक्टली स्मार्ट सिटी न्हू कित्याक ती लोकांना काय खबरच ना म्हणजे अवेअरनेस ना ऍक्च्युली स्मार्ट सिटी अंडर ते म्हणतात पेपरात गेला त्यांनी की व्हेरियस स्कीम्स अंडर स्मार्ट सिटी ते स्किमी कितें ते लोकांक खबर ना पब्लिकाक काय खबर ना. आमच्या घरांच्यान आमकां गाडी वचून काडून भायर मेळची ना. तेन्ना ती स्मार्ट सिटी कित्याक ती लोकांक एक्सप्लेन करची पयली गव्हर्मेंटान कितें स्मार्ट सिटी वॉट आर द स्कीम्स कितें स्कीम आसा त्यो अंडर द स्मार्ट सिटी आनी अवेअरनेस आसपाक जाय. आनी हांगा एक बोर्ड मारपाक जाय तेणी कोण कोण आसतले ऑफिशियल्स जे कॉर्डिनेटींग करतले ते. ते ऑलरेडी तांचेर मेन्शन केल्लें आसा नोटिसन मेन्शन. ना तेंचे आमकां काय मेन्शन केलें ना फक्त आतां न्यूजार तुमी आयकला अमको टायम दिला की अमके टायमचो अमके टायम रायबंदचो रोड बंद आसतलो. आतां बंद आसता तो बऱ्या काम करतले तेवूय खबर आहा की सिवेज पायपलायन कितें हांगासर बाकीच्या रस्त्यान सुद्दां काम चालू आसा आमकां फक्त खबर ना कशें कितें जातलें एक्झिक्यूट करतले आमकां तितलीच इन्फॉर्मेशन जाय. आतां कितें आसता प्रत्येक लोकल बॉडी आसता पळय सगळे आतां आमकां रिप्रेझेंट करपाक एक कॉर्पोरेटर आसता. सो आमचे कॉर्पोरेटरान सगळे ते ग्रिवेन्सीस थंय व्हरपाचे आसता. आमी आज सांगलेले की हांगासर आमी सगळे गांवांतले लोक येवपाचे आसा सो तुमी थंयसर उपस्थित राव अशें आमी आमच्या लोकल कॉर्पोरेटराक सांगलेले. सो ती हांगासर आयज येवपाकूय तयार ना. विथ ऑफिशियल स्मार्ट सिटी जावं कॉर्पोरेशन कितें आसा जी आमकां मिटींग जाय आनी हांगा प्रॉपर बोर्ड मारपाक जाय कोण ऑफिशियल ते कॉर्डिनेटींग करतले पळय ते विथ फोन जेंची भुरगीं स्कुलान शिकता तेंचें एक सजेशन अशें आसा की 25 ऑक्टोबराच्यान हॉलिडे स्टार्ट जाता वीच कंटिन्यूज टील 20th ऑफ नोव्हेंबर. 20th ऑफ नोव्हेंबराक जी स्कूल स्टार्ट जातली 23 ते 24 तारखेर दसरो 23 तारखेर सुद्दां सांजची जर तर एक्सकवेशन जें कितें आहा ते एक्टिविटी स्टार्ट जर तर केल्ली देन दे कुड हॅव टेकन इट टील 18th or 19th ऑफ द नोव्हेंबर. ह्या स्ट्रेसान जर तर काम जर तर केल्लें जाल्यार व्हडलोसो इफेक्ट विलेजर्सांक जावचो नासलो स्पेशली भुरग्यांक स्कुलाच्या भुरग्यांक. हें एक तेंच्यांनी सजेशन एक्सेप्ट केल्यार मातशें चड बरें जातलें. सो तेंच्यांनी नोटीस काडची पयलीं समज तुमच्यान सजेशन केलेलें एक सिस्टमॅटीक जातलें अशें दिसता तुमकां. हय सिस्टम जातलें. आणि जेन्ना हांगा मिटींग आसा तेन्ना ते ऑफिशियल्स प्रेझेंट आसपाक जाय नॉट देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह. तुजे हांव धाडटा म्हजो मनीस तशें नाका तुमकां स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल्स जाय. ते येवपाक जाय ताज्या जाग्यार दुसरो येवपाचो ना. आय रिप्रेझेंट हे म्हणून तशें ना.